हांव वाळपय महिला अध्यक्ष काँग्रेसची रोशन देसाय उलयतां। आयज कोरोनाचो रोग हो येयल्लो आहा तो सगळ्या लोकांक खबर आसा की कितकेशे लोक ह्या रोगा पासून मेल्ले आसा आनी कितकेशे लोक आतां भयाभीत जाल्ले आसा। प्रायम मिनिस्टरान अचानक लॉकडावन केल्ल्या कारणान लोकांची हालत एकदम बिगडत गेली। तेन्ना आमी काँग्रेस तर्फे काही लोकांक मास्कां भाजी म्हणा अशें हे केले दिवपाची मदत जाता अशी केली। तशेंच आयज आमी ठरयलें की कपड्याचें वांटप करपाचें, कित्याक अशी काही मदत आमी करूंक शकता तशी आमी केली। कित्याक भाजयेच्या टायमार आमी भाजीय दिली, लॉकडावनाच्या टायमार प्रायम मिनिस्टरान जी ही हालत केल्या ती हांव प्रायम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तेणें प्रत्येकाच्या खात्यार पयशे तरी सेंड करचे, ना जाल्यार ताका जर दिसता की तेंचे कडेन फंड कमी आसा असो तांकां दिसता की आपले सरकारा कडेन फंड कमी आहा, तेन्ना प्रायम मिनिस्टरान विचार करचो की इंडियेन भायल्यो फॅक्टरी ज्यो आसा त्यो भायल्यो फॅक्टरी पयसल्यो आहा त्यो चायना सारक्यो फॅक्टरी बी आहा त्यो बंद करच्यो आनी तेज्या बदलाक आमच्यो इंडियन फॅक्टरी घालच्यो आनी आमच्या इंडियेच्या लोकांक कामाक लायचे आनी कामाक लावन तांकां जे पयशे मेळटा ते तेंचें पोट चलोवंक शकता। ह्या कोरोना व्हायरसान सगळे लोक जास्त पर्सेंट डावन पडलेले आहा। बिझनेसकार लोक तशेंच की आपली शॉपायपां बंद करून 2-2 म्हयने घरा आसा ते कितें खातले आतां फुडें अशेंच चलत जाल्या। म्हणून हांव इतकेच प्रायम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां। आज कितले जाणां तुवें वांटप केलें हेचें? आमी सादारण 50-60 लोकांक वांटप केलें आयज। आनी खंय वांटपाचें अशें? आनी आमी सावाड्ड्या खर्च केला, परत तशें होर्नाळ जावं नगरगांव अशें काही ठिकाण अशें हें केल्लें आसा की वांटपाचें चालू करता।